मोरया रे कार्यावळीन तुमकां सगळ्यांक माये मोगाचो येवकार. चवथीच्यो हुनोनीत परबी. चवथ फकत उत्सव उरूंक ना, कला आनी प्रतिभेचें दर्शन घडोवपाची माची जावन रावल्या. गणपती घरचो आसूं वा भौशीक, थळाव्या कलाकारांनी केल्ले देखणे देखावे उत्सवाक म्हत्व हाडटात, लोकांचें लक्ष ओडटात. त्या निमतान कलाकारांक व्यापक माची मेळटा. अंदूय जायत्या कलाकारांनी गणपती कडेन कल्पतायेन विविध देखावे केल्ले, जांची स्थानीक पावण्यार बरीच तोप मेळ्ळ्या. सुवेक पळया हरवळे साखळेचे फामाद स्थळ, जाका पांडवांची होरी म्हणटात. त्याच वरी पर्यटकांचे लक्ष ओडून घेवपी रुद्रेश्वर देवस्थान आनी हरवळेचो धबधबो. पळया प्रभाकर देविदास हांच्या पुतान केल्लो देखावो. 2 म्हयने जाले हो देखावो लोकांचें लक्ष तुमचे हे कशें कितें येयलें तुका? माझ्या चेड्याचें लक्षान येयलें प्रशांत देविदास. हां, ते डेकोरेशन अशें करपाचें. अशें करपाचें म्हणून तेणें पयलीं 1-2-3 म्हयने चालू केल्ले. ओके, म्हणून हे आतां हुबेक तुमी देवूळ केला, तर वॉटरफॉलूय केल्लो आहा न्हू? हय, वॉटरफॉल देवूळ. म्हणजे तुमकां दाखोवपाचें कितें आहा की ते हेजें? ना, आमचे गांवाची एक हें भायर वचपाची कितें, ह्या खातीर आमी तें हें केलां. ओके, वर्सान वर्स करता अशें? ना, अंदू जास्त आमी भर घातल्या भितर, पयलीं आमी कमी करताले. अंदू इतलीं वर्सां हें देवूळ तशें आसा, ताका लागून लोकांक म्हटलें दाखोवचें अशें आसा. ही संकल्पना तुमी केली पळय, कितके दिसा अंदाज लागले अशें? अंदाज 1.5 ते 2 महिने. 2 म्हयने लागले. हय. फूल थर्माकोल? ना, थोडे थर्माकोल आनी थोडे स्टील आसा. स्टील. आनी आतां तुमी हे घातल्या आसा पळय, कितें प्लांट सगळी, ती कसली? ते साकाचे, तेका माती लायला आनी तेका सिमेंट लायला. ओके. आनी हरशीं तुमी आर्टिस्ट? डेकोरेटर. ओके. तुका हीत कित्याक करचें दिसलें अशें? कित्याक म्हणजे म्हाजो जो गांव आसा हरवळ्या, मातसो फेमस जावंक जाय म्हणून हांवें तो सीन हांगा दवरला काडून, म्हणून तेच सीन दवरला. चवथीच्या निमतान सरवणां फोली सजोवपाची सर्त दवरिल्ली. ताच्या सांगातान रांगोळी सर्तय जाली. अशें सांस्कृतीक धर्मीक सुवाळे आनी सणा परबाच्या निमतान युवकांच्या आंगांतली प्रतिभा लोकां मुखार येतात. संस्कृताय तिगून उरता हें म्हत्वाचें. सगळ्या गोंयकारांक गणेश चतुर्थीच्या हार्दिक शुभेच्छा. आणि माझे नाव योगेश रायू सावंत, सरवण बिचोलीम गोवा, खालसा वाडा. तुमकां डेकोरेशन हे फर्स्ट मेळ्ळें आसा प्रायज? हांव सगळ्यांक सांगूं इच्छिता की सावंत ग्रँड फॅमिली म्हणजे आमची फॅमिली, सावंत एक कुटुंबीय, एक 38 to 40 मेंबर आहा आमच्या सावंत फॅमिली ग्रुपान. आणि एवरी वर्षपती प्रमाणे आमी 15 दीस पयलीं फोली आमी चालू करता लावपाक, सुतां बांदप, सगळे फोलींचे कशे लावप, कितें डिजायन लावप, कशी फोली खंयचो कलर खंय लावप, हे आमची सिस्टमॅटिकली सगळें आमची सगळीं भुरगीं ल्हानांतली ल्हान मोठ्यांतली मोठी सगळी एवरी डे फॉर 10 days 10 to 15 भुरगीं अशी कशी टायम काडून येवन आपली कामां करतात. आणि सुताच्या पतान ते सगळे गम लावप, फोली लावप, कटिंग करप सगळे आमीच करता.
कोणाच्या हेल्प म्हणजे कोण आनी अशें आमी स्पेशलायज कोण हाडिना, आमीच सगळीं भुरगीं सगळीं काम करता. कित्याक मंडळी तशी खूब आमी जॉयंट फॅमिली आहा सगळ्यांची 38 to 40 मेंबर्स आहा आमची. हे आमचे आनी सांगूंक इच्छिता की हे आमचे कंटिन्युअस 3rd year आमकां फर्स्ट प्रायज मेळिल्लें आसा. आमचे ऑर्गनायझर आहा सर्वंट फ्रेंड सर्कल कल्चरल एसोसिएशन, ही संस्था आमची क्लब संस्था आमची संस्था. तेच्या वार्षिक एवरी इयर आमी पताका कॉम्पिटिशन आणि रांगोळी कॉम्पिटिशन हे दोन्ही इव्हेंट दवरता आमी. आनी त्या हितून आमी 3rd कॉन्जिक्युटीव टायम हे आमी फर्स्ट प्रायज मेळिल्लें आसा. आनी सगळ्यांक आमच्या फॅमिली मेंबर्सांक हांव सगळ्यांक थँक्यू म्हणटा की आमी दीस इयर 75th इंडिपेंडन्स डेचो आमी हे केला, थीम दवरला. आनी एके सायडीक थीम केला आमी रिड्यूज आनी रिसायकल्ड हे आमी थीम केल्लें आसा. सो सगळ्यांक आनी आमच्या सगळ्या मेंबर्सां बायलां सगळ्यांचे आमचे हातभार सगळ्यांचो लागला, जाणट्यांचो भुरग्यांचो सगळ्यांचो हातभार लागलो आसा. आनी सगळ्यांक देव बरें करूं. तेन्ना म्हाज्या चेड्यान चुट्टां मारली आनी म्हाका सांगली मम्मी तूं यो आनी मल्ला ओळ म्हणून. हांवें मल्ला बी ओळून तितून करून गाठी बी मारून कंप्लीट चार करून दिली. आनी भुरग्यांनी म्हाज्या फाटल्यान डेकोरेशन करून दाखयलें. रांगोळी तुम्ही घातल्या पळय ते एक्चुअल पावडरींग घालता न्हू अशी, ती तुमी ताका द्रव्य अशें यूज केल्या, ती कसली कसली? तातूंत मसूर, तूर डाळ, मूग डाळ, तांदूळ, मूग, चणे डाळ, गहू आणि उडीद. अंदाज कितलो लागलो असो सगळे? अंदाज 2 किलो, 1.5 किलो, पाव किलो यूज केला. पर मसाले यूज केला आमी, तिखीची पानां. आणि म्हाका सांग चित्र कशें कितें काडलें तुमी तें? चित्र ते ड्रॉइंग पळोवन काडला हांवें, पयलीं चॉकान काडला. हांवें काडूंक ना, म्हाजे हे न्हू तें म्हणजे हांवें पळोवन तें ड्रॉइंग काडला. ओके पयलीं हितून चॉकान ड्रॉइंग काडला आनी मागीर ती बरली. ओके. कितलो टायम लागलो अंदाज? राती स्टार्ट केल्ली, रातची 10:30 ड्रॉइंग काडून थेयल्लें, हाफ भरून थेयल्लें आनी बाकीचें मागीर काल सकाळचें दनपार. आम्ही सेलिब्रेट केल्लो एंगेजचो, तीच खुशी आमी आमच्या हितून दाखयल्या डेकोरेशन. म्हणजे आमकां ती आमच्या नेशनाच्या हितून आमकां आमचें दाखोवपाक जाय आसलें म्हणून आमी फ्लॅग करून आमी तो आमची हे दाखयलें. अंदाज कितले दीस लागले हे करपाक? जवळ जवळ 15 दीस लागले. पयलीं आमकां ते दोरयो बांदून सगळे घेवचे पडल्यो.
4 दीस तेकाच गेले. खूब लागीं बांदच्यो पडटा न्हू त्यो. मागीर परत ते फोली कट करपाक 2-3 दीस गेले. मागीर ते सेपरेट करपाक, मागीर ताका गम लावन मागीर ते बसोवपाक, तशें करून एक 2-3 दीस गेले आमकां. ते म्हणजे टोटल आमकां 10-15 दीस लागले हे डेकोरेशन करपाक. कितले जाणां आसले तुमी अंदाज? आमी 4 जाणांनी मेळून केलं आनी ती आमची बायलां आसली म्हणून एक 5-6 जाणां आमचे टोटल मेंबर आसले आमी करपाक. ओके. टायमींग अंदाज सांजचो? ना, आमकां कितें आमी सगळे कामाक असल्या कारणान आमकां फक्त रातचे आमी 1-2 वरां काम करताले. त्या खातीर आमकां इतलो टायम लागलो. नाजाल्यार मातशें कमीच टायम लागूंक जाय तांकां. सगळेच भुरगे आतां कामाचे आनी बाकीचे आमचे आहा ती सगळीं बारीक बारीक. सो आमकां त्या खातीर मातसो टायम. भुरग्यांकूय घेवन घे. हय, भुरगे मातशें आमकां बेश्टे हेल्प करपाक हाड म्हणजे फुडें कंटिन्यू जावंक जाय. जावंक जाय. हय, तेच तांकांय कळपाक जाय न्हू ती प्रथा. पिळगांव गांवांतलो मदलो गणपती फामाद. एका घराण्यांतल्यो फाटल्यो 4 पिळग्यो भावार्थान गणपती पुजतात. ह्या निमतान फॅमिलींतले 200 वांगडी वर्सान एकदां 5 दिसां खातीर एकठांय येतात. सजावट, रंगकाम, घुमट आरती, पुजा, भजनां, फुगड्यो घालून संस्कृती मेळ साजतात. खाशेलेपण म्हटल्यार बायलांच न्हय, दादले फुगड्यो घालून घोस्त काडटात. अशे वेगळे तरेन चवथ मनयतात. चौथीच्या निमित्तान परवी आमचे डेकोरेशनाचे म्हणजे म्हटल्यार आमी हे सगळे भुरगे एकत्र येवन आर्टिस्ट आहा म्हटल्यार आमी हे सगळे खोली पताका परत कितें हे कितें कामां आसता ती आमी सगळीं मेळोन मिसळून करता. करपाक आमकां अशी उमेद येता की वर्साक वर्स आमची चवथ म्हणटा ती बरे भशेन जाता आनी प्रत्येक भुरग्याक अशें दिसता की आपूण येवन स्वता येवन हांगा कितें काम करपाचें दिसता. तसोच ह्या बायलांचो सुद्दां आमकां खूब मोलाचो वांटो आसता. ल्हान ल्हान भुरग्यांचो सुद्दां खूब मोलाचो वांटो आसता. केन्ना कितें पताकान कितें दसोवपाक हे ते सगळे भुरगे पळयता. वयर चोडाक बांदपाक सगळे आमी पळयता आनी रांदपाची भितर सगळे बायलां पळयता. आमकां हें आमकां अशें बरें दिसता की आमी ह्या कुटुंबान जल्म जाला आमचो हो आमचो सौभाग्य म्हणटा.
म्हाका दिसता भरपूर पुडयो जाल्यो आमी हांगा गणपती साजोवता पूण डेकोरेशन आतांचें जें यंग जनरेशन जें आमचें आसा तें खरोखर उत्सुक जनरेशन आसा उत्साही तेंच्यात वातावरण निर्माण जाता गणपती म्हयनो आसतना गणपती तेंच्या आंगान एक शिरशिरता की बाबा चला यंदा कितें तरी वेगळें हें करचें म्हणून आनी त्या पद्दतीन ते भुरगे सगळे एकवट एक कॉल केलो काय सगळे भुरगे कितें येता आनी ते तन मन लावन सगळे हे डेकोरेशन जे करता की ह्या डेकोरेशन मुळे खरीच अशी शोभा येता की हो गणपतीत न्हू संबंद येणारे जे पब्लीक आसा गांवांतले भायले ते खरें खूश जाता की अशें म्हणटा आमी खरेंच पळोवंक ना. आमच्या हांगा सार्वजनीक गणोत्सव हो गेल्या 3 वर्सां पिढये पासून मनयतना पळयला पूण गेल्या 35 वर्सां भितर आमी सार्वजनीक गणपतीचें स्वरूप ताका दिल्लें आसा. 5 दीस भरगतचे कार्यक्रम आसता. कार्यक्रमाची सुरवात करच्या पयलीं गणेशोत्सव पुजन करच्या पयलीं 1 म्हयनो आमच्या सगळ्यांची पयलीं मिटींग जाता बसका जाता आनी त्या वेळार त्या प्रत्येक बैठकीत एक वेगवेगळी आमी कमिटी काडून प्रत्येकाक वेगळे वेगळे काम दिल्लें आसता आनी 5 दिसां भितर पयल्या दिसा गणपती पुजन हे घरांतल्या सगळ्यात वयस्क व्यक्ती ताका ते अधिकार दिल्ले आसा. तर पुजा सुद्दां ताणेंच करप. घरांतले जे कार्यक्रम आसा तो जाणट्याक म्हणून आमी मान दिलो आसा ताणें करप. ताच्या नंतर दुसरे दिसा दादल्या खातीर खास तांब्यांची फुगडी आसता आनी ती फुगडी घातल्या लोकांक आमकां मूळ पुरुश आसा तो आमकां कौल दिता. दुसरे दिसा म्हणजे आयज तिसरे दिसा बऱ्यापैकी कीर्तन जाल्यार 3 कीर्तन हरदासांनी आपले कीर्तन सादर केले पूण एका मातसो प्रॉब्लेम जाल्या कारणान वेवस्थीत जावंक शकले ना पूण दोगांनी आपली कला सादर केली आसा. चवथ्या दिसा आनी 5व्या दिसा ह्या 2 दिसांत आमच्यो सार्वजनीक पुजा आसतात आनी 5व्या दिसा घरांतली सगळी मंडळी ज्यो आमचे 200-250 आसा ती सगळी मंडळी जमा जाता. 5 दीस कार्यक्रमाक जी तोर आमची साजरी केली जाता. कितें सांगप म्हणजे वैशिश्ट्य अशें आसा की प्रत्येक जोडप्याक आमी पयशे दिता. अशें आमचे कडेन 47 जोडपी आसा आनी त्या कामाची विभागणी केल्या नंतर हे 5 दीस बरे व्हडा दबाज्यान मानिल्ले गेले वता. आज तुम्ही गणपतीची जी मूर्ती पळयता ही गणपती फक्त सार्वजनीक गणपती नसून एक तो नवसाचो गणपती अशें म्हटल्यार वावगे ठरचें ना, अतिशयोक्ती जावची ना. कित्याक गणपतीच्या आंगार ज्यो वस्तू आसा त्यो पळयना दिसता की कोणाचे नवस आसतले आनी ते नवस फेड आसतना आपल्या देवाची तेणी याद केली आसा. म्हणून हांव पयलीं म्हटलें की हो आमचो जो आतां नवसाचो गणपती म्हणून साजरो जाता आसा. पावयतना सुद्दां बऱ्यापैकी दिंडी हेच्या पयलीं DJ आसताले, ऑर्केस्ट्रा आसताले, ताका आमी पांचसो वेगळो फाटो दिवन आतां परत आमी दिंडी कळे आसा. बऱ्यापैकी दिंडी सगळे जाण साजरी करून गणपतीक परत विसर्जन सुद्दां मोठ्या व्हडा दबाज्यान करतले. परत एकदां आमकां सगळ्यांक ह्या आमच्या परबेची उमेद परबे चवथीची. सुकूर परवरीच्या खरेवाड्यार फोली आणि कागदांचो वापर करून केल्ली सजावट मुनेर घालपी अशीच 5 दीस ही कला कुसूर पळोवपाक लोक गर्दी करून येतात. सार्वजनीक आमचो 4 भावांचो मेळून आमी अशी सेवा करतात दरवर्षी. तशी बऱ्याच वतांनी. म्हाजें नांव दशरथ हडफडकर, ही म्हजी मिसीस धरून हडफडकर आनी हो आमचो गणपती साजरो करपाक आमचो राजेंद्र मरा हडफडकर हो 30 वर्सां जाली गणपती आमच्या. अशेंच आमचे बरे भाशेन वचोन आमचे अशें आमी देवा कडेन मागताले.
श्रीधर हरमलकर आम्ही गणेश चतुर्थीच्या निमित्ताने हे पेपरापासून डेकोरेशन केल्लें आसा ताका कमीच ते 2 म्हयने लागल्यात आनी आमकां आवड आसा म्हणून आमी वर्सान वर्सा एक नवीन नवीन हे करतात डिझायन करतात. हय एरिया सांग ना. एरिया आमच्या गांवान वाडे सुकूर बार्देश गोवा हांव नंबर 293 हांगा आमच्या घराचें एरिया. आणि आता घालूया एक नदर गोंयभरच्या चवथी निमतान तयार केल्ल्या सृजनशील कलाकृतीचेर.
आणि ह्याचबरोबर आम्ही घेतात निरोप तुमचो. गणपती बाप्पा मोरया, गणपती बाप्पा मोरया, गणपती बाप्पा मोरया.